म्हजें नांव अनुजा नायक आनी म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा मोनोजीव। हांव जल्माक येतकच कित्याक दाखयलें म्हाका कचऱ्या डब्याचें तोंड? हांव जल्माक येतकच कित्याक दाखयलें म्हाका कचऱ्या डब्याचें तोंड? शेजरांनी तर म्हाका परकी केलेंच, तुमी स्वता आपले जावन म्हाका परकी केलें। शेजरांनी तर म्हाका परकी केलेंच, तुमी स्वता आपले जावन म्हाका परकी केलें। तुमकां एकदांय दिसलें ना म्हाका वेंगेत घेवन म्हजी माया करची अशी? तुमकां एकदांय दिसलें ना म्हाका वेंगेत घेवन म्हजी माया करची अशी? दूख तर म्हाका इतलेंच जातलें, तुवें म्हाका पाळण्यान घालचे पयलींच न्हयकारलें। दूख तर म्हाका इतलेंच जातलें, तुवें म्हाका पाळण्यान घालचे पयलींच न्हयकारलें। इतल्यानच म्हजें मूख तुमकां वायट थारलें? इतल्यानच म्हजें मूख तुमकां वायट थारलें? आसूं, कांय नजो, केन्ना तरी तुमकां म्हजी याद येतलीच आनी त्याच यादींनी हांव म्हजे दीस सरतलें। केन्ना तरी तुमकां म्हजी याद येतलीच आनी त्याच यादींनी हांव म्हजे दीस सरतलें आनी म्हाकाच एक मोनोजीव समजून म्हजें नांव जगांतल्या पोरसांत रोवपाचो प्रयत्न करतलें आनी म्हाकाच एक मोनोजीव समजून म्हजें नांव जगांतल्या पोरसांत रोवपाचो प्रयत्न करतलें। देव बरें करूं।